Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. प्रोसेसिंग युनिट म्हणून पोल्युशन ते गेले ते रिन्यू केला आणि दॅट रिन्यू केलं ते एज पर माय नॉलेज 22/16 नॉट 22/16-A तेन पण ते परमिशन घेतला ते 22/16-A म्हणून सर्वे नंबर डिफॉल्ट झाला आणि त्याने कन्वर्शन सानात करून हाडला आता कितले 3303 मीन्स एंटायर विलेज कन्वर्टेड जनरल झोन म्हणजे तेच्यान किती आण घालपा आता हे आमगे विलेज पळय आहा ती कवर जातली फ्री ऑफ प्रोजेक्ट राहिलो जाल्यार हांगा हे रस्त्याचें रुंदीकरण जातलें रुंदीकरण जायत जाल्यार लोकांची घरां येतलीं दुर्ग वयतली हे ताचेर एक भिरांत आसा आमचे गोरगांत बोगलेच पडटा आमी आज एकठांय जाल्यार कित्याक आमची विलेज प्रोटेक्ट करपाक आमची विलेज रिस्टोर करपाक आमची आयडेंटिटी आमचे कल्चर आमचे हेरिटेज कितें उरला तें रिस्टोर करपाक देखून आज आमी एकठांय जाल्या आतां अशें तर इंडस्ट्रियल येत रावल्यार आमच्या विलेजीक आमची वॉटर बॉडीज इफेक्ट जाता आमचे रस्ते इफेक्ट जाता आमची घरां वयता देखून आमी आज मुखार सरल्या इंडस्ट्रियल आसता हिंग घरां आहाय हिंग वॉटर बॉडीज आहाय ते जावपा जायना सो वी आर स्टेईंग नो टू इट नो म्हणजे नो आमकां नाका तो गांव आमगे सगळीं घरां वयतलीं रस्तो वाडटलो ताका रिक्वायरमेंट कितें आहा तांची रस्तो जायो रस्तो वाडटलो घर वयतली आमगेली मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज घरां अरे आमगे पूर्वज मोन गेले with these small roads, even smaller roads than this. Now why do we need here? Why there is no need of an industrial this over here? If he wants to have expansion, nobody is stopping anyone from becoming big, but not at the cost of people's life. सरपंचान जे भाशेन सांगिल्लें सरपंचान डिमोलिशन ऑर्डर काडली तो एपिला गेलो तो तेगेलें एक कडेन एपील रिजेक्ट केलें तो मागीर हायर एक गेला सो हांव कितें म्हणटा सपोज हांव पंचायत बॉडी आमकां विलेजीन एक पंचायत बॉडी आहा दे आर बायपासींग पंचायत आनी मुखार वचून ते कोताय जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ हॅविंग पंचायत इन अवर विलेज